नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक। आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो। बेतलभाटी बलात्कार प्रकरणावेल्यान साबार प्रश्न मुखार येत आसा। आरोपीक मदींच मध्य प्रदेश पुलिसांची सुवादीन केल्यार खबरदार, गोंयच्या आवाजान शिटकावणी दिल्या। बायलांचो साद म्हणटा पर्यटकांपासून गोंयकारांक संरक्षण दियात, जाल्यार काँग्रेस सरकारान मौन सोडपाची वाट पळयता। ह्या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी ईश्वर मकवानान इंदोरातूय भानगडी केल्या। ताका व्हरपाक मध्य प्रदेश पुलीस येता अशी वावडी आसा। ते फाटभुंयेर गोंयचो आवाज म्हणटा गोंयचें प्रकरण अर्दकुटें सोडून आरोपीक MP पुलिसांचे सुवादीन करप ना। इन केस तो एक्यूज्ड आसा ताका तर ट्रान्सफर मेवलें, ज्युडिशियल ट्रान्सफर टू मध्य प्रदेश, जाल्यार आमी गोंयकार वोगी रावपाक ना, आमी रस्त्यार येतले। वील हॅव टू टेक लॉ इन टू आवर ओन हँड। वी कॅनॉट अलाव दीस केस टू बी डायल्युटेड। जेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा इज इनवॉल्ड इन अ हिनस क्रायम आनी हांगासरलो सरकार आनी थंयसरलो सरकार एक जाण जर ताका सोडपाक केलो जाल्यार आमी कशेंच वोगी रावचे ना। बायलांचो साद म्हणटा गुन्यांवकारी पर्यटक गोंयांत येवपा ना हाची सरकारान दखल घेवची। अशा पर्यटकां पासून गोंयकारांक संरक्षण दिवचें। How dare people who are wanted in Indore come to Goa and abuse our women not once but several times, and that too in front of a boyfriend, tying up the boyfriend and making mockery of us Goans. I feel terribly hurt that this could happen to our girl here by criminals wanted in Indore. But do they really know how the men, Indian tourists, are walking on the beaches of Goa? I've said this in my press note that they walk about in underwear. They're walking about with that in front of women. They're staring at women. These guys who are staring the men with their swimwear should be stopped, and that should be done by cops, because our groups of citizens should get together and tell them where swimwear. जाल्यार काँग्रेसीनी हे संदीचें भांगर केलां। घडणूक घडून 4 दीस जाले तरी सरकार आनी गोंय राज्य महिला आयोगाचें तोंड अजून कित्याक उगडना असो तांचो प्रश्न। राज्यान होम डिपार्टमेंट पळोवपी मंत्री ना, ताका लागून ही केस 24 वरां भितर क्रॅक जाली काय कितें? पुलीस, गोंय पुलीस हांकां आनी शाबासकी दिवपा जाताली जर 2 केसी गोंयांत गाजल्यो, त्यो म्हणजे फादर बिस्मार्क मर्डर केस आणि वास्को एक माणकुलेचेर जाल्ली रेप केस। ही दोन्ही केसी तशीच पडून आसात आणि अशें दिसून येता की गोंयांत जर होम मिनिस्टर आसा आणि मंत्री आसा, एक प्रश्न निर्माण जाता की खंय तरी ह्यो केसी दबाव येता काय कितें पुलिसांचेर। पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी आणि मडगांवसान आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत आणि संदीप तुयेकर। मनोहर पर्रीकराचे सरकार सध्या वाऱ्यार पडलां। गोंयचे महत्वाचे प्रश्न धड्यार पडल्या। हे विरोधी पक्ष म्हणना तर सरकाराचो भाग आशिल्लो मगो पक्ष म्हणटा। तशेंच सुदीन ढवळीकर सांगता मुख्यमंत्री जावपाची आपली मानसीक तयारी जाल्या, पूण आतांच न्ही, मागीर केन्नाय। दिवचलच्या मीन अवलंबितांक घेवन सावळ सोमारा परवरे विधानसभेत भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराक मेळपाक आयिल्लो। फेब्रुवारीच्यान मायनिंग बंद पडला आणि सरकार कसलीच ठोस पावलां मानिना देखून तो बेजार आसा। तो कितें म्हणटा तें आयकात त्यांच्याच उतरांनी। आयज मुख्यमंत्री हांगासर ना आणि
सरकार गोंयचें सरकार वाऱ्यार आनी कामगारूय वाऱ्यार अशा प्रकारचो विशय जाता आनी तो वाडटा हो वाडपाक जायना म्हणून प्रत्येकान जबाबदारी घेवपाक जाय, खबरदारी घेवपाक जाय. ते एक एक प्रश्न सुटपाक जाय. जो जेन्ना पळय प्रश्न सुटना तेन्ना आतां पळय की गव्हर्मेंटान नोकर भरती जावपाक जाय, गेली 6 वर्सां जालें तें जायना, अशें जावपाक जायना. की शेवटी लोकांक जाय तें दिवपाक जाय. आयज गोंयांत नोकऱ्यो जाय, इंडस्ट्रीज येवपाक जाय आसल्यो, त्यो इंडस्ट्रीज येयना. ताका कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसता, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ती बाकीच्या कडेन पावोवपाक जाय, वचपाक जाय. CSE दिली जाल्यार सुद्दां सगळेच पावर तेंचे कडेन आसा अशें ना. CSE कडेन सगळे पावर आसा, पावर ना न्ही. उपरांत सोमारा सांजे भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान उदरगतीच्या कामाची म्हायती दिवपाक पत्रकार परिशद घेतिल्ली. तेन्ना ताका विचारलें, गरज पडल्यार मुख्यमंत्री जावपाची तुजी तयारी आसा? तो कितें म्हणटा तुमीच पळयात. हांव जें काम करतां तें जर लोकांक पसंत आसा जाल्यार ती मानसीक तयारी म्हजी आसतली. पूण तें एट दीस स्टेज ताजेर उलोवप बरोबर न्हय. तेंय बरें एट दीस स्टेज ताजेर उलोवप बरोबर न्हय. फुडल्या वर्सा जातले लोकसभा वेंचणुकेंत मगू भाजपाक तेंको दितलो काय आपले उमेदवार दवरतलो हाचेरूय ढवळीकार उलोवपाक तयार ना. कारण मगो पक्षाची सेंट्रल कमिटी आसा आनी सेंट्रल कमिटीन हें डिसिजन घेवचें पडटा. आनी जो पर्यंत सेंट्रल कमिटी हें डिसिजन घेना तो पर्यंत जैसे थंय परिस्थिती उरतली. आमी आतां NDAत आसा, NDA सपोर्ट केला ना, NDA सपोर्ट केला, NDAत आमी ना, आमी सपोर्ट केला. आमी नाशिल्ले न्ही तेन्ना, NDAत तेन्ना नाशिल्ले न्ही. ना तेन्ना बसून आसा पूण आमी NDAत नाशिल्ले, आमी सपोर्ट केला न्ही, सपोर्ट करूं येता न्ही, सपोर्ट करूं येता. मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर सुप्रीम कोर्टान नियाळ याचिका घालपाचो विचार सरकारान चलयला, पूण ताचेर एटर्नी जनरलान कितें निर्णय दिलो तो आजून तरी कोणूच नकळो. आनी समजा ताणें नियाळ याचिका घाल्या म्हटली तरी मान्सूनात कोर्ट परत सुरू जायसर तरी ते शक्य ना. जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टांत फायल जायना तो पर्यंत हांव ताचेर कांय उलोवंक शकना. ऑलरेडी थंय डिसिजन घेतलां मायनींग इश्यूचेर रिव्यू पिटिशन फायल करचें म्हणून. आतां रिव्यू पिटिशन फायल करतले जाल्यार सुप्रीम कोर्ट ओपन जावपाक जाय. सुप्रीम कोर्टाक सुटी आसा. म्हज्या म्हायती प्रमाणे 6 जून नंतर ह्यो गोश्टी चालीक लागतल्यो. फायल जी अटर्नी जनरलाक धाडल्या ताणें ऑलरेडी फायल ती पळयली आनी ताजो रिपोर्ट ह्या 2-3 दिसां भितर आमच्या हातांत पडटलो. परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पणजे भाजी आणि फळ बाजारातल्या विक्रेत्यांची समस्या रोखडीच सोडवपाचें उतर महापालिकेन दिलां. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलां. जनगण मन यात्रे वेळार विक्रेत्यांनी आपले प्रश्न काँग्रेसी मुखार दवरिल्ले ते घेवन तो महापालिकेत गेल्लो. काँग्रेसीची यात्रा शेनवारा पणजे बाजारात गेल्ली. त्या वेळार विक्रेत्यांनी आपल्यो साबार समस्या मांडिल्ल्यो, खास करून लायट, कोयर आनी हेर सुविधा. काँग्रेसीन हे प्रश्न सोमारा पालिके मुखार दवरले. तशेंच महापालिकेक विश्वासात घेनासतना स्मार्ट सिटीच्या नांवान जायतीं कामां शारांत चलता असोय आरोप काँग्रेसीन केला. आमी स्मार्ट सिटीक जे विचारले तुमी बाबा तुमचें प्लॅनिंग कशें कितें चलता आनी पयशे कसो खर्च जाता ते सांगता की स्मार्ट सिटी बद्दल आमकां कांयच विचारलें वचना, आमकां सांगलें वचना. म्हणजे खंयचे जे लोकल बॉडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्हणजे लोकल बॉडी, लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट म्हणटा ताका, म्हणजे तेणीच चलयल्लो तेंचो सरकार. पूण जेन्ना म्युनिसिपालिटीचो कॉन्सेप्ट हो सरकार काबार करपाक सोदता, म्युनिसिपालिटीक खबरूच ना म्युनिसिपालिटी एरियांत कितें चल्लें तें. GSIDC आपल्याक जाय थंय परमिशन नासतना म्युनिसिपालिटीची प्रोजेक्ट बांदतात. आयज तो एक काजिनो फुटपाथाचेर कॅप्चर करता आनी फुटपाथ जो लोकांचो आसता चलपाचो थंय काजिनोचें ऑफिस ब्लॉक करता. सो जेन्ना तांकां विचारलें तेन्ना आमची कोणें परमिशन घेवना आनी आमी कोणा परमिशन दिवना. सगळें केलें तें आमी आतां कॅप्टन पोर्ट्साक जाप विचारतले की तुमी लोकांक हांगा फुटपाथाचेर सतयतात जाल्यार काजिनो सारकें हांकां ऑफिस तुमी चलपाक पणजेचें फुटपाथ कोणा खातीर केला, लोकां खातीर केला, हो काजिनो खातीर तेंचें ऑफिस चलोवपाक केला. सो आमी ही जाप आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाक विचारतले आनी GSIDC कडेन सरकारा कडेन मागणी करता एक तर तुमी पूर्ण म्युनिसिपालिटीक रिकॉग्नायज करात आनी जो कितें खर्च जाता पणजेचो, जो कितें डेव्हलपमेंट जाता तो म्युनिसिपल मार्फत करता. तांकां तरी एटलीस्ट कळपाक जाय बाबा आमचें सिटींग कितें जाता. मजगतीं कामगार मेळपाक उशीर जाल्ल्यान शारांतलीं पावसा पयलींची कामां रेंगाळल्या
अशें महापौर विठ्ठल चोपडेकर म्हणटा. तिडक जी प्रचंड आशिल्ली, कारण थंय कांयच फॅसिलिटी ना, गरमी इतली जाता तांकां थंय, फॅन सारके जाना, लायटी वेंटिलेशन सारकें ना, निवळसाण सारकी ना, गार्बेज सगळी पडलेली आसा. आनी हेज्याहून तांचो व्हडलो प्रॉब्लम म्हणजे मार्केटा भितर लोक येनाशिल्ले, कारण मार्केटा भायर अशे तरेन एक लोक येवन बसतात वेपार करपाक, त्या कारणान लोक मार्केटां भितर सरना. सो भितर सरना जावन जे मार्केटान जे एक्चुअली ओरिजिनल वेंडर आसा तांकां गिरायक जायना. आयज तेणी इमिजिएटली तांची टीम मार्केटान धाडटले आनी ते सगळे टोटल क्लिनींग जातलें, इलेक्ट्रिकल कितें प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व जातले, फॅनाचे जातले, सेफ्टी मेजर तेणी 1 म्हयनो मागला आमकां मार्केट सेफ्टी आनी फायर सेफ्टीचे सगळ्यांचे सुटाव करपाक, आनी निवळसाण करपाक तेणी आयच्यानूच क्लीन जातलें. आनी जे गरजे भायर भायले लोक ब्लॉक करतात, खंयचे तरी गोंयच्याय न्ही त्या भायर खंयचे तरी येतात आनी भायर ते विकतात, आनी भितरले आमचे सगळे जे व्यापारी आसा गरीब तांकां त्रास जाता. आमी तांकां आतां एश्युरन्स दिला की फाल्यां आमी एक विजीट करतले थंय, आनी तांकां आतां 9 पर्यंत मॅक्झिमम 9 to 9:30 जावंक शकता. आनी भायर जे कोण बसता तांचे आमी सगळे तांकां फायन घालतले आनी कोणाक भायर बसोंक दिवचे ना. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. नोकऱ्यो दिवन आमकां न्याय दियात, D.Ed केल्लीं भुरगीं सरकारा कडेन मागता. सोमारा व्हडा संख्येन ती पंच जमिल्ली. काँग्रेस आनी आपान हे गजालीचें राजकारण केलां. ते म्हणटा भाजपान तरणाट्यांक रोजगार दिवपाचें उतर दिल्लें, पूण सत्ता मेळटकीर आतां तांकां फटयल्या. D.Ed शिकप पुराय केलां, पूण नोकऱ्यो मेळना. आपलो आवाज सरकाराच्या कानार घालपाक बेकार प्राथमीक शिक्षक पणजेंत जमले. फाटल्या 7 वर्सांत तांची नोकर भरती जावना अशें ते म्हणटा. सरकारान आमची जी D.Ed जे टीचर प्रायमरी एपॉयंट करपाचे ते 2011 केल्ले, अजून पर्यंत एक सुद्दां एपॉयंटमेंट गव्हर्मेंटा थ्रू आयलो ना. त्या वेळाचेर हो सरासरी D.Ed जे भुरगे आसा, जे वेकंट जे भरपूर आसा गोंयभर, जे आसा ते एक 300 to 400 सुमार D.Ed पास आउट जे भुरगे आसा गोंयांत. मेजर डिमांड आमची आसा की 7 वर्सां जाली आमकां पोस्ट काडूंक ना. कितलेशे टिचरी अनएम्प्लॉयड आहा तांकां एम्प्लॉयड करपाचें, आनी जे B.Ed टिचरी घेतला ते प्रायमरी लेवलार घेतला, सो तांकां तेंच्या जाग्यार ते मिडल क्लास हायर क्लासाक शिकोवपाक तेंची डिग्री आसा थंय तांकां दिवपाची, आनी जी प्रायमरी लेवलार आमकां D.Edकच आहा ती आमकां दिवपाची. मॅनिफेस्टोन प्रॉमिस केले आमी जॉब क्रिएट करतले आनी भुरग्यांक जॉब्स दितले. जांकां जॉब्स मेळना तांकां 4,000 आमी बेरोजगारी भत्तो दितले म्हणून. तुमकां सगळ्यांक याद जातली. आयज ही परिस्थिती कित्याक करपाक पावली? ह्या सरकाराची चुकीची धोरणां, ह्या सरकारा कडेन धोरणां ना, हो फक्त लोकांक फटोवपाक आनी फॉल्स होप्स दिवपाचे क्रिएट करता. आयज हेंचे प्रॉब्लम आसा हे D.Ed शिक्षण घेतलें हेणी, आनी ते म्हणटा आमकां जॉब्स ना, आनी एवरी इयर न्यू बॅच भायर सरतात. सो हे सामके त्रस्त आसात, दुख्खान आसात. मजगती नोकऱ्यो आसात पूण त्यो सरकार भरिना असो आरोप आपान केला. गव्हर्मेंटान म्हणटा ते 4-5 हजार जॉब्स आसा आतां वेकन्सीज ब्लॉक केल्ल्यो आसा. चीफ मिनिस्टर येयसर त्यो ब्लॉक जातल्यो अशें कळून येता. पूण जेन्ना पार्टीचें पयर अधिवेशन जालें हांगा आनी अमित शाह आयलो तेन्ना तांचो एक फुडारी थंय पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक जाहीर करता की डोंट वरी आमी तुमकां जॉब दितले, म्हणजे गोंयकारांक जॉब दिवचे ना, फक्त पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दितले. पूण आंकडो तरी सांगचो की इतले ऑफिसर एक्सटेंशनाचेर आसा म्हणून. जी पार्टी सांगताली की एक्सटेंशन रद्द करतले, कांय वर्सां फाटीं आज परत एक U-turn मारून सगळ्यांक एक्सटेंशन दीत आसा गरजे भायर, आनी जे भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपाक जाय त्यो सगळ्यो ब्लॉक करून बसल्या. पणजेसान आमचे व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी आनी इर्शाद शेख. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान केंद्र सरकाराचे खास आभार मानला. तातूंतल्या तातूंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे. निमित थारला भाजपा सरकारान केंद्रांत 4 वर्सां पुराय केल्या. केंद्राक लागून गोंयचो विकास वाडलो अशें तो म्हणटा. आज म्हाका खूब आनंद जाता. हायवे ह्या सॅक्टरांत काम करता आसतना पत्रादेवी टू करासवाडा, करासवाडा टू बांबोलीम, बांबोलीम टू जुवारी ब्रिज,
Then Zuari Bridge to Verna, Western Bypass, 4 rasta to Pune, including 2 bridges, Galjibag and Tolpon. Missing link Verna to Lotlim. Khanepar Bridge with Kurti bypass having 3.5 kilometer flyover. Tawdi bypass having 3 underpass. हे प्रोजेक्ट पास करून 2016 आज ताचें काम चालू जालें. जवळ 8,000 कोटीचें काम आतां चालू आसा. सोमारा कळंगुटकारांनी वीज खात्याक शॉक दिलो. साबार गांवकार एकठांय जाले आनी वीज खात्याच्या कार्यालयांत घुसले. फाटल्या बऱ्याच दिसांसावन तांकां वीज पुरवठो वेवस्थीत जायना. बेगीन समस्या सोडयात, नाजाल्यार मोठें आंदोलन करता अशी तांणी शिटकावणी दिल्या. कळंगुटकारांक सरपंच पंचाचोय तेंको आसा. गांवकार म्हणटा वाठारांत खंडीत वीज पुरवण जावपाचें मुखेल कारण म्हणजे मोठी हॉटेलां. तांकां हिसपा भायर वीज पुरवण जाता. आपली समस्या घेवन कळंगुटकारांनी वीज खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा बरोच वेळ भासाभास केली. ते म्हणटा तेंचे युनिट्स वयतात, AC बंद जातात आनी हे कट ऑफ जाता ते व्हेरी ऑफन, म्हणजे 5 मिनटांनी 15 मिनटांनी परतून वयता. सो ताका आमी सजेस्ट केलां एसिस्टंट इंजिनियराक कितें, ही बीग हॉटेल्स ज्यो आहात तांकां 6 in the evening till 4 AM in the morning next day तेणी शटडावन करचें आनी जेनसेट यूज करचें. तेणेन आतां आमकां प्रॉमिस केलां कितें लिस्ट ऑफ हॉटेल्स तो दितलो आनी तें काडून तो सरपंचाशी धाडून दितलो. आनी आमी विलेजस कमिटीचे मेंबर्स तो हे VDC विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी ऑफ द पंचायत अलॉंग विथ द 5 मेंबर्स आमी तेंचेर नोंद दवरतले. कोण हॉटेलां बंद करना पळय ते जनरेटर स्टार्ट कोण करिना तेंचेर आमी नोंद दवरूंक चिंतल्या. कित्याक आमकां तरी मातशी रिलीफ मेळटली हेचेर आनी मातसो पावर आमचो लोकल्साचो इलेक्ट्रिसिटी पावर इम्प्रूव जातलो. वीज खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्यान गांवकऱ्यांक आदार दिवपाचें उतर दिलां. वाठारांतल्या वेवसायीक हॉटेलांची वळेरी करून पंचायतीक दिता. खंयच्या हॉटेलाक कितली लायट दिवप हाचो निर्णय घेवया, मागीर थळाव्यांक वेवस्थीत लायट मेळटली अशें तो सांगता. लायटीक लागून व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो. आतां आमी त्या भायर मिटींग घेतली. कालंगूट विलेज फोरम येयलो हांगासर आनी थंय सगळे विलेजीस येवन आमी एक मिटींग घेतली. JE सगळे येयले हांगासर आनी तेंच्यान आतां आमी एक सोल्युशन केलां की ज्यो कमर्शियल पळय एक्टिविटीज चलतात जावं व्हडली रिसॉर्टां चलतात त्या मध्ये तेंच्या लिस्ट दितले आनी 6 o'clock ऑनवर्ड ती लायट आमी ऑफ करतले. लायट ऑफ करून सकाळीं मागीर ते चालू करप फ्रॉम 6 to 6 in the morning. कित्याक तें करून मातसो लोड कमी जातलो आनी आमच्या लोकल्सांक लायट मेळटली. सोच्या नंतर बंद करप आणि दुसरे मेजर आमची हे आसा LT कंज्युमर त्यांचे पंचायतीक लिस्ट दिवप आणि जी 2 मेजर कामां आसा आमची केबल आणि दुसरे लिंकिंग लायन त्याचो स्टेटस तांकां हांवें दिता कितें शटिंग डावन हॉटेल्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. कळंगुटसान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. वाश्को पुलिसेन एके बायलेक अटक केल्या. 14,20,000 हात मारिल्ल्याचो आरोप चेर दवरला. शेनवारा ही चोरी शारांतल्या एका पेट्रोल पंपार जाल्ली. अटक केल्ली बायल त्याच आस्थापनान काम करताली. पेट्रोल पंप धनयन चोरयेची कागाळ करतकीर पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्ली. तपासात हे बायलेचो दुबाव पुलिसांक मारलो. पंपाच्या ऑफिसाची खिडकी फोडून तिणें हें घबाड फारायल्लें. थळावो पुलीस निरीक्षक नालस्को रापोजाच्या मार्गदर्शनाखाला मुखावेलो तपास चलता. 14,19,700 रुपया हे कोणी तरी ग्लासाचो विंडो ब्रेक करून तितून भितरल्यान एंट्री मारून चोरलेले आसा ड्रॉवरांतले पयशे म्हणून. आमचो पुलीस इन्स्पेक्टर रापोज PSI सर्वेश सावंत हांच्यांनी पयलीं स्पॉट विजीट केलो. आमी सायंटिफीक टिमीचो एसिस्टन्स घेतलो. हांवेनूय सायट विजीट केली आनी जे सीन ऑफ ऑफेन्साचेर जे आमकां कितें मुद्दे मेळ्ळे तातूंत ब्लड स्टेनूय मेळिल्ले आसा. मागीर फिंगर प्रिंटूय मेळिल्लो आसा. हाच्या आदाराचेर मागीर आनी जी
जशे ड्रॉवरांतल्यान पयशे काडिल्ले आसा आनी चावी यूज केल्ली आसा. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कळंगुटे घुवळी वखदांची आनीक एक भानगड पुलिसांच्या हाताक लागल्या. सुमार 1,35,000 रुपयांचो गांजा आनी चरस जप्त केला. ह्या प्रकरणात एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केल्या. भारतांत बेकायदेशीर राबयतो केल्ल्याचोय ताचेर आरोप दवरला. हे विशीं कळंगूट पुलीस स्थानकाचो निरीक्षक जुबा दळवीन माहिती दिली. घुवळी वखदाचो वेपार बागा वाठारांत जावपा आसा अशी माहिती खबऱ्या कडल्यान पुलिसांक मेळ्ळी. ते प्रमाण पुलिसांनी टिटोज लेनी कडेन पाळत दवरली. आरोपी घुवळी वखदा सयत थंय पावलो आनी पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतलो. उपरांत घुवळी वखदा कायद्या अंतर्गत ताका अटक केल्या. कळंगूटसान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. रिओ मार्टिना बार्ज परतून मुरगांव पत्त्यान नेसाकडे गेली. 2 दीस पयलीं ती मिरामार दर्यावेळेर मुंगल्लेली. बार्ज भायर काडपाक साबार यत्न केले पूण कांयच फायदो जालो ना. शेवटाक बार्ज आपोआप भायर सरली. गेल्या वर्सा हे सुवातेर लक्की 7 कॅसिनो मुंगरोवन मोठो बोवाळ पडिल्लो. शेनवारा पणजे वटेनच्यान वास्को वतना अचकीत मिरामार वाठारांत हवामान खराब जाल्ल्यान बार्ज दर्यावेळेर पावली. त्यान पयलीं बार्जीवेल्या कर्मचाऱ्यांनी नांगर वडोवन बार्ज आडोवपाचो यत्न केलो पूण यत्न फळाक आयलो ना. सोमारा सकाळीं एमपीटींतल्यान मशिनरी हाडून बार्ज काडपाचो यत्न जालो. त्या वेळार बार्ज न्हंयच्या प्रवाहांत आयली. Second anchor chain was also damaged and the barge changed the course. Bow was facing the sea. Slowly it started getting drifted towards the shore and bow was facing the beach. And slowly it came close to the shore where people are standing there on the beach. We tried to rescue her with a tug of L&T, but tug couldn't come close to the barge because of the bad weather and tug went back. So again we started the operation yesterday morning. Again we were trying to pull her out with the same tug, but she did not move. There is a barge which has run aground at the Miramar beach and we had a previous experience, bad experience rather, of Lucky 7. So we took a immediate action and we decided that we will send our tug today morning on a high tide and pull the barge out. It was the barge name is Rio Martina 2. It's a 1,200 tonner owned by Mr. Raymond Disa, and he had also requested us to send the tug. So we took a prompt action. I myself went with the tug and today morning on the high tide we pulled it out with the help of our port tug Sir, and the barge has refloated and it has gone back to Panji port safely. आमचो खबराकार हिरू महाले. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनान 3 दिसांचो नाट्य महोत्सव आयोजीत केला. 31 मे ते 2 जून मजगती हो सुवाळो जातलो. हे वेळार मुंबय आनी पुणेच्या संस्थांची नाटकां पळोवपाची नाट्य रसिकांक संद मेळटली. संस्थेचो अध्यक्ष जनार्दन वेर्लेकरान ही माहिती दिली. ह्या कलात्मक नाट्य महोत्सवाक पंचम वेद अशें नांव दिलां. पयले दिसा सावित्री हें एकपात्री नाटक जातलें. दुसरे दिसा ठाकूर और मैं हें स्वामी विवेकानंद आनी रामकृष्ण परमहंसाच्या संबंधावयलें नाटक आसतलें. तर निमणे दिसा मांछा की शादी आनी भंवर ही 2 एकपात्री नाटकुलीं आसतलीं. The 3-day festival will feature 3 art plays performed by the productions of Pune and Mumbai respectively. On first day, that's on Thursday 31st May at 7 p.m, a noted story writer, a poet, Marathi novelist Pushi Rege. The play will be staged by Mithi Char Astitwa, the production from Mumbai. It is going to be a 1-act play by name Savitri. We have taken all precautions to invite
such theatre groups who are normally not professionals, but they are renowned for their offbeat, out of the box theatre productions. And this is going to be a unique opportunity for theatre enthusiasts to attend and enjoy such plays which are normally not staged in Goa. मडगांवसावन आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.